भावना भावना आज कसे तरी करून त्या म्हाताऱ्या घरातल्या बाहेर जातो करते तुझी जबाबदारी मागीर आमगे काम आरामात जात आहे. कमॉन राजा त्या घरातल्या बाहेर घालते खूप टाइम लागला जाल्यार आता तर एकदम ते बाहेर घ्यायला हे लोक कित म्हणटाले तशें थोडे टाइम पर त्या घरातून बाहेर घालूया म्हणून प्लॅन केला आसा. कितू गेलते ना सांगता सारखी ना भावना भावना हो कोण हो मागीर दूरचे संबंध आणि तो आमगेर खूब उपकार केला आसा तशें तुम कोणाक तरी जाय म्हण हे पार्टी आपयला. हो मागेर नाव मागे नाव राजा आयचे दिवस आमचे खुशीचे दिवस आमचे लग्नाचे आणि नवीन घर घेतले बद्दल एक पार्टी दवरला तू आज रोखू जाय. हो आता खंय वचना ह्याच गांवांत रावतलो ह्याच गांवांत एक नवीन बिझनेस पडेल आसा तेजे खातीर तो ह्याच गांवांत उरतलो. तू भायर तो वचना का हिंगाच रो बरोबर आहे. तुझे मन कितलो विचार आसा खरें सांगता म्हळ्यार भावना कितलो सुंदर गुणात चली ताका जाय आशिल्लोच चलो मेळ्ळो. तुमगे मन पळयल्यार कितलो विचार आसा तुमगे जोडी पळोवन म्हाका खूब आनंद जाली. आज तुम्ही हिंगाच रावतले की भितर येतले सगळे तयार जाते आसा या. हो टाइम जाल्लोच कळना चल आमकां गेस्ट येवूच जाले रेडी करूं जाय. चल पावल कित झाले मागेल परिस्थिती ना मागेल भूत म्हाका अशी करू शकना मागेल मन सांगता तशी जाला म्हाका ते पेट्यांक गोडची सड्डा कित्याक वाडवतलो उरू बायलो वारो मात लागलो उरतलो कितें उरू म्हाका मात आराम जालेशें जालें आयतले जगचे कोणा खातीर मागेल पुता खातीरच न्ही. आज कितें पार्टी म्हणटालो पण एकटो कितें म्हण करतलो हांव मात्र उठून हेल्प करतो. म्हाताऱ्या ड्रिंक कार्ड कित पळयता बरी वताले ड्रिंक कार्ड कोण सांगून उरतलो कितें उरू रागार जावं जायना आमगेले गांव ते आमगेलेच गांव अर्थ सांगता बाय हांव ह्या घराक घुसला तुमगेर बरें करून तुमकां सगळ्याक सत्यानाश करून कावळ्या नदर तवश्या निडेर तशी मागे नदर पैशाचेर ह्या पैसा खातीर हो राजा खंयचे खंयचे खेळ खेळटा म्हूण मुखार पळय देत रावा. हे म्हाताऱ्या ड्रिंक हाड म्हळ्यार कोण हाडा अक्कल बी ना तुका. अरे लोकला पटिंगा तुम्ही इतले हिम्मत हा कोण म्हण गेला माग तू ऐकला अभय अभय वाचया रे म्हाका वाचया. तुम्ही तर येना जाल्यार हो म्हातार म्हाका हिंगाच मान उडयत आशिल्लो पुरो तुम्ही केले मर्यादा हांव वयता. कोण गो हो हो आमगेर कामाक आलो पळयले म्हाताऱ्यान पळयले तुम्ही तुमगेर उतर आयकून आता मात्र भायर वचचो म्हण सांगून सोडले जाल्यार हेणी निकाल पळय आता हे पळया आता तो हिंदू जाय नाजाल्यार हांव हिंदू जाय तुम्ही ते डिसायड करा माझा ते हे सहन करून घेऊ जायना. अरे बुता हे
किती उलट रे तुझ्या बायलं हा तुमगर काम करतो आय आता चार लोका मुखात हा कोण म्हण चांगला पुता आणि आज लोकांच्या पहिले घराच्या बाहेर घाल ना पळेल गे बाबा पोट आडू लागलो आई लक्ष दिल ना मागे अंगा लागून ते पोट शर्टान पडले इथे मागे शर्टा दोन इचट केलो पळेल त्या कामावाल्याला किती ऐकता तू को होता का तू भावना संबंध आहे तू किचट केलं तमा आणि भावना अवमान झाले तमा तू हिंगात रो राजा मग माफ कर रे प्लीज तू वाईटपणे सांगा का पुढे तुम्ही तर त्यांनी सांगायला ठेवतो फिकीर पाहणं तुझ्या तोंडात स्वतः जन्म दिला बाप्पा कामाला म्हणलं मन समाधान झालं मागेल पोट एक दिवस पोट साहेब जातो ना आणि मग मला गप्पा आलं म्हण हसत स्वप्न पडेल मागेला आधारच माग तू सगळा कोणच रे आता कळलं पैशा मुखार कोणा बाहेर उत्तर ऐकून तू सुद्धा चुक नका आता तरी सुधार होता तू आता आमचं बुद्धिवाद शिकवत आहे म्हणा आमच्या घो आणि बायड्यामध्ये उले तर तू पड पुरो तू बरे कनिंग रो त्याला रो कामाला बसीन रो ना त्याला अनाथ आश्रमावर हरकत ना जीवना भीतर कष्ट येऊ सुख येऊ मागेल पूत दिवस आणि रात्र पुताला स्वपन पडत दिवस दुखटी तुझ्या बाप्पा होड बहुमान दिलं हो कामावलो तुमच्या घरा काम कर होता म्हणणा हे जग खूप विशाल असा देवान दिला पाय घट्ट असा काही उचून गोळ खातलो आता तर मागे चालले दिसो आता तुझ्या मुखार जीवनच रे मुदा तुझ्या मुखार किती चिंता माका किती बी कर रे पहिले मागे टेन्शन माका सांग तुझे रे किती कर रे भावना हा माझं दुकानावरून किती घेऊन येता हा बरं ए म्हाताऱ्या तुम्ही मागे अंगा हात जायलो आता तुझ्या गतीचा किती जाता मग काय पडे आम्ही हिंगे इलात तू गेले उद्धार करूक नाही तू गेले सर्वनाश करूक आता कळले रे आम्ही ते आम्ही तुम्ही ते तुम्ही चल बाहेर वाज आमच्या घरात गेस्ट येऊचे टाइम झाले तुमच्याच भीक मागलेला र आमच्या घरात अपशकून जाता चल वाज होईता हे प्रपंच विशाल असा एक या दोन घे तू मागे पुतात मस्किनच्या दूर केले ने तशात एक दिवस तू गुबीत परिस्थिती येतली ना पहिले या म्हाताऱ्या बाहेर घाल ना झाल्या हो आमचेर काळ येईल जाल्यार येयलो ए म्हाताऱ्या हे तुला पुराण ऐकूक आमचं टाइम ना हे प्रपंच विशाल असं म्हण सांगले चल वाज काय तरी वाचून भीक माग
दुकान माझ्या भावान दिला होता पुता हा वैती रे पुता हा वैता हा दूर वैता तुझ्या बाप्पा तुझ्या लय चिंता रे पुता तुझ्या लय चिंता पुता तू बरं कर रे पुता बरं कर देवा माझ्या पुता बरं कर अभय रक्षण राजा आज पार्टीने एन्जॉय करूया या जगात जग चला एक इझी प्लॅनच पडया बायलाकडे गोडगोड उलोवन तेमकां वयर वयर चडोवचे आनी तेमच्यान भरपूर पयशे वसुली करून येवचे काय टेन्शन ना एकदम जड अशें काम बी न्ही हा गव्हर्मेंट टॅक्स वसूल वच पडना नो टेंशन सिर्फ परफॉर्मेंस एक्टिंग और एक्शन इतना अच्छा हो तो बस ते बोलू वयारी पयशे घेवन एक मेळो येता म्हणिले अजून म्हणल्यार एक पत्ता ना काय वयारी तू केस पळोवपाक होयारी करता काय माझे थोडे संकट बी येता तिथे मागतो फुगे दिसू लागला खरा फाट लाडू तर माझे पसवून पडतो झाला सरकार सुरू करा पुरा होयारी बोलबा होयारी नवा काय बा ओ होयारी 5 दिसाचा ना तुगेले जप करता आज पळ तुगेर वयर नी एकट्यान ऑफिस दृष्टी दवरला हो मनीस बरो नी हा होय वल्लभ तू सांगेल एकटा आणि एक गोष्ट करी पळय ते होमवर्क रेडी केला पैसे पण कॅश हाडला कितें करा कशें करा पण मागेले सांगेल काम तुम्ही सुरळीत को सोडा पळया यारी तुगे संकट दूर करून हांव इतलें व्हडलें काम घेतलें आपली फक्त एक पळयते राव मागीर तुगे सगळी संकट दूर जावन तू मनात कितें कर पळय जाल्यार तुका मेळटलें पळयते राव हे वल्लभाल कमाल मुखार करता धमाल हेच तर मागेल आपली सवाल
मागील कंबर मोड गेली उद्या स्कीम चालेल थोडे दाखवून उघडता मला रे अनाव चाले अयो ते बोललं का सॉरी सॉरी रे किती दे अयो पड्या 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 परत परत तुम्ही अपार्टमेंट किती असाल तू आहे तू देव हो रे माझी अरे इथं देवाच परत सांभाळ लावा ना आता जाय ना आता एका दोन धावकच आहे अरे बाबा तेव्हा दिसता का झाड फुटला का किती आहे हा अरे बाबा फळं मागा तुला दोस्ता बाहेर पाहिजे सांगू माझ्याला बघतो दुसरी होता डोळ्यात काय उडत पाहतात थोडा घास काढ मगी काढ कंबर दोनला मागेले पड्या 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 परत परत तुम्ही म्हाका अपार्टमेंट किती असाल हांव ती धा म्हण केल्ला मागीर मनातली गोष्ट कोणाला की सांगू आणि कोणाला की सांगू कश मेळटले तश मी विचार करते उलय केलो तू म्हाका मुखार अशी दिसून ना ओगे बाय थोडं कडा करून बाहेर दिसली ना रस्त्यावर अशी बाहेर दिसला थोडी बाहेर दिसली ना हा आमच्या घरात दोन मध्ये दार बंद करून परत गेलो एका घरात वगैरे इतके दिवस पण डॉक्टर इतके दिवस घरात लागते आता रस्त्यावर सुरू झाले हे बाय आज तू गेलो मागे चार वाजता पहिले का पड्या पड्या परत परत तुम्ही म्हाका अपार्टमेंट किती असाल हेची भितर मागीर काय चूक ना हांव वयता मागेर हाती फिरून जाते ह्याच्या बाहेर पडू कधी झाल्या आणि मागे खबरे येल्या काय ना हातून सगळं खड्ड्या घालून होतं पड्या 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 परत परत म्हाका अपार्टमेंट किती असाल एक गीत जालें काय म्हणटात त्या दिवस म्हाका तुमच्या घरा येतना तुम्ही मुखार पडूच नाशिल्ले तुमकां न्ही कितें अपेट म्हण हाडलो खुर्चेर बशिलो तेन्नाच तुम्ही येवन म्हाका धरिले हे गोष्ट हांव कोणाला कितें सांगू त्यात गडबडेन येवच्या लागीं तुम्ही परत परत म्हाका अपार करून फिरा का आणि अपार करून फिरा का छोट्याच्या तपास जिल्लीत टाकून ना सोड्या घालू का म्हणा होत घेऊन पड्या 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 परत परत अपार्टमेंट किती असाल आणि अपार करून पाप पण मागे हवा दोन म्हणा गप्प हा हा करता कसं खूपच झाला म्हटलं आज तू कोण म्हणा केला आज तू कपडे उघडल्यापासून उघड सुको खाल्ला वडेल गावाच्या वयाने कंबर आणि दोवांना मागेले नाव गेलो आई तू सोडला जी बाप सोडला पैसे वयारी पैसे तो वयारी अरे देवा हो आणि कोण येलो मध्ये कंबर आणि दोवांना मागेले कितें जाऊन मागेर पयशे मागेर हाता येता म्हणा म्हाका समाधान ना कोणाक कोण पडून येयली कितकी हांव हिंगा मागेर असले हालत जाली बाबा बाबा कंबर आणि दवरला पयलो हॉस्पिटलां वचून दुखे इंजेक्शन घेता हां तर आनी म्हाज्यान फाल उठू जायना पळयता बाबा हे अशी किती जाती असतो मागे जीवनात हा एक करून वयता अनेक जावन पडटा हा जीवना भितर अशें करूं जाय तशें करूं जाय म्हणून सुंदर सपन पळयता आशिल्लो आज ते सपन सगळे चक्राक दूर जावन वचून आला मागीर बाबा तो आसा कसो आसा त्या देवाकच खबर हे करचे आसा बरोबर आसा ना ना मागीर भायले कुश करून वचून
हा कित्याक कित करून गेलो आता तर मागेल बाय विचित्र रीतीने वागू लागला घरा बिसावर टायबार आहे ना आणि हे किती घडू लागला काय घडू लागला ह्या देवाकच खबर नाही देवा बाबा तू कस रे बाबा तू कशाचं आमगे नवीन पैसा बड्डी बिझनेस 2 दिवसात लोक आमचे ते विश्वास देऊन पैसे डिपॉझिट करू लागला पडोय राजा फक्त आता 1 महिने उरले माझा आता पैसे हे भांगर पण हे सगळं काहीच नका हा हे नाटक करचे तुझी खातीर मग तू मला इथेच पुरव आम्ही 1 महिन्यापर्यंत वाट राखत नका फक्त 15 दिवसासाठी तर हे सगळे पैसे घेऊन आम्ही काहीतरी बसून आरामात जीवन करूया ओके राजा आता माझ्या मनात समाधान झालंय हो ना आणि एक काम असा हो बड्डी व्यवहाराचा बिझनेस तुझ्या घवा नावाचेर आसा तो बिझनेस तर तुझ्या घवाक कळ्यार आणि तो आमगे कामाचेर हाड हे जाल्यार सगळी सत्यानाच वयतले पयलीं कशें तरी कर ह्या बॉन्डाचेर तुझ्या घवान सही घेवूं जाय ओके राजा फक्त सही रे झाले हांव मात्र आचारार होता तुझ्या घो येऊ लागला भावना कितको बरो आज बात बदली येईल मगो कित्याक अश कित्याक येतात तुम्ही हा तुमच्या बापा सोच खातीर कितें करता आनी काय ना त्यांना रागा टायमार हांव कितें तरी उलयलें तशें म्हण तेमी घरांतल्यान भायर वयचे तुमगेर बापा ह्या घरांत नासतना हें घर सगळें खाली खाली अशें दिसता आनी तुमी बी अशें सरळ व्यसनीक पडलात मग हे सगळें पळोवन खूब बेजार दिसूं लागला भावना हा तुझ्या बद्दल ओगीच कित्याक कितें चिंतलो तू मागीर बाप्पा तुज खातीर कितलो त्रास घेत म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें हे सगळें हांव करचें म्हज्या घोवान खुशी खातीर तुमी खुशी रावल्यार म्हाका तेच खुशी तुमी टेन्शन कसलें घेनाकात तुमी हांवें गाडी म्हणटा Thank you.
त्या बांधवाचं सही झालेलं सही इथले धर दे. बरं भावना, आज तू माफ खुश केले तुका बी खुश करू दार. हा अवश्य वयता आणि अवश्य येता. वा भावना वा हे काम इतली इजी जाता म्हणून हा विचार केला नाशिलो. कोणेल्यान दोळे दाखवून उघडटा पर्यंत काम सक्सेस. राजा खानचं काम कशें करूं जाय आनी केन्ना करूं जाय म्हणून म्हाका सगळी खबर आसा. हांव हें सगळें काम तुज खातीर करते आसा. कितें म्हळ्यार तूं म्हाका मेळूं जाय इतलेंच. राजा एक पटी तू म्हाका कसलें काम म्हण सांगला पुरो हांव तें काम कशें करून तरी करून दिता. भावना माझ्या जीवनात तू भावना तू ना आल्या माझ्या जीवनात वेट आशिल्लें. खरें सांगू हो राजा एकपटी कोणाक विचार दिता न्ही ते मागे फर्स्ट ना. बाय भावना फाल्यां मेळया. बाय. राजा ते कितें उलोव आतां तू मागेर म्हण जात म्हण जालना म्हाका तितलेंच पुरो. लाडू किती पण समजून घे का रव्या लाडू का बुंदी लाडू मागेर हातीक मेळूंक जाय आशिल्लो. अशाच वेळ घडत अशें ताका नशीब बरें मेळ्ळें मेळून खावून गेले त्या दिवस. नाजाल्यार मागीर हातां सापडा बतूडच निकळत आशिल्लो हांव. तेव्हा माझ्या हेजेर गडबडीत एकट्या वल्लभाक पयस दिवचा आशिल्ले ते दिसांनी गेले ते पयस दिता. तेच तेगेर घर लाडू तू वयारे कापय बोलव जा तेगेल कडेन. पळय हाय तिका वयारी घर दाखव म्हणटरे वयारी घर दाखयलो आणि इतलेच मागीर काम. आनी हांव हिंगा उरल्यार कितें तरी अनाहूत जातलें हें मात्र गॅरंटी. हांव वयता. लाडू हांव वचता म्हळ्यार तूं काय भिनाका. तू पयलीं वयारे कापय हांव तुगेल फाटल्यान. तेगेर लागीं आनी मार्क उबी म्हाज्यान जायन पळय. लाडू हांव वचता म्हळ्यार तूं काय भिनाका. तू पयलीं आपयलें का तू पळय फाटल्यान आस मरे. हय रे बाबा हांव आतां आपय पयलीं तेका. म्हाका भंय दिसता. आपय रे हांव आसा रे फाटल्यान. तूं आस मरे. आसलो मनीसान बायलां मरे कितें मरे तूं. आपय रे तेका. पयले भिल्लू जीव आसा आनी भिवेनाक रे. खंय तरी फुटूक जाला रे जालो. अरे लाडू कोणा मरे रे. काल्लो मनीसान बायलां वरे भितू मरे तू. कोणी आयकल्यार हांसतल बाब्या. तू कोण लाडू एकदम धैर्यवान. ही एक तुगे लगली परीक्षा म्हणून समजून घे. आणि सर वयारी कापय. कितें म्हणलो. हांव तुगे फाटल्यान वयारी कापय. एकदम धैर्यवान तू. कित्याक लाडू एकदम धैर्यवान. वयारी कापय. वयारे ए वयारे तू आहे रे. मागे गोय म्हणून धावता नाही वयारी वयारी करतात. मागे खरा तुझं मागे नवं लागतं की आता पळया 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 परत परत म्हाका अभ्यास करत घेतली आसा. मागीर काहीच चूक ना. ह्या वल्लभान म्हाका वयारी घर दाखय म्हणलो. हांव तुगेर घर दाखयलो. हांगा तरी म्हाका दाखव म्हणलो. हांवें आपयलो इतलेंच. लाडू
पहिले तू पळून घेता त्या दिवस तू मागे हातल्याक चुकून कळ गेले न्ही आज कट हातालो आज तू मागे हाता जिरू जाते करे थांब परत परत तुम्ही माझा अपवाद करून घेते मागे काहीच चुकना पेडा पेडा पदाच्या भेटा परत परत तुम्ही माझा अपवाद करून घेते सोडे पडता रे मारू मारू धरून घेऊन बोला बा मनीस पडो भविष्य पडे तो हात पडून भविष्य सांगता होम घालून पैसे आहेत ते पैसे उरले पड पाप माझ्या असलेलं वाईट दृष्टी असतं तुमचं तर हातात हात काढ घेऊची झाली म्हणजे कापटी काढायला कापटी काढायचं नजर वाईट असल्या आणि मग सांगूला गेलो बायलेल साडी तुही नेसले गोय आणि हो तुका तेगेल बायन म्हण समजून समजून बंद कर बंद कर अरे लाडू पाय पडता आमगे मर्याद पुरा गाव अकाउंट पापिस्ता तुमच्या रे तुमच्या परत परत तुम्ही माझा अपवाद करून घेते असता मागे काही चुकणार हे विषय हा पणा सांगू सांग जाणार म्हाका नीट पडला अनेक पट्ट तू या विषयात मला घेऊन तुझे जिबली कापून पेट्या घालतो आणि तू किती मागे बाहेर कित्याक तू गेला की पैसे उठो केला तू कोण कित्या म्हाका कळ्ळें खबर ना रे वया रे हो न्ही साप पटींग आसा म्हणटा बा तू शाळेत खंयच्यान पयलीं वच तेगेला बोर्ड समान कित कित उठले ताका हा तू पिशाच पडला वरी करतो मग तो हा तुका म्हाजी नंतर मेळटा वया रे ते लागीं कितें गुसगुस करता विचार पडो हो विचार पडो दोन गेला किंवा हांव तापतलो अरे सांग देख समा असे फटीक लोकांचा विश्वास दवरले हा गेलो मागेल बायले जे वायट ना ना तो ते आमकां सोड नाव तांकां धोकत म्हण दवरतलो तू कितें करता परत परत तुम्ही अपवाद करून घेते त्या दिवस मागील बायलेर साडी स्टॉप स्टॉप तेव्हा ऐकू जाईल माझ्या शब्द ऐकून तुझ्या मला ठो ठो पण कुठून गेला मागील जीवनात आपलं काय पित्या दाखवेल तेव्हा परत 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 तुम्ही माझा अपवाद करून घेते असतात मागे काहीच चूक नाही पडे ते सोडा अनेक दिवस हा बडा टोल घाण येईल ना तुम्हीच जाऊन मागे हातात घेतले मुखार म्हाका सांगू तरी दिया या पापेच्या उलवण ऐकून हा सुईन वय दिसतो वय आणि माझ्या सहन करू जायना परत परत तुम्ही माझा अपवाद करून घेते असतात मागे काहीच चूक नाही पडे तुम्ही खव येता पळत तर हाव येता हाव येता हाव येता परत 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 तुम्ही अपवाद करून घेते अनेक पेट मेलो तर ताके जाऊ सोड म्हणे घेऊन आता केलं पुरो माझं थोडं घेऊनच जात फक्त मागे मग धबधबा चौराला पहिला आहे सात्री उदाहरण पिता हा इतकं वाट केलं का ते हे मागे थँक्स मातूर काय एवढंच पण केलं म्हाका ते मला मनाक खूप लागले
जीवना भितर केन्ना मागेल पूत अशें करतलो मागेल पूत तशें करतलो म्हण पुतार बरोबर रावची न्ही हे पाटा जीवना भितर शिकलो मागेल पुताक हांवें बरे संस्कार शिकला ना तो असं जाऊ शकना हेजे भितर कितें तरी आसा आनी ते भावना आनी राजमेण कितें तरी नाटक रचला त्या वाटेन म्हाका घरदार विकून थेमीत कारण म्हाका 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 पुताक खायची पुता खातीर हांव जगूं जाय हय पुता खातीर हांव जगूं जाय कित करूं गांवा वयच्या म्हणटात हातां पयशे ना देवा म्हाका माफ कर आज एक दिवस म्हाका हात पाय गाठून दे तुमगे लागे भीक मागता आई बाबा तुम्ही म्हाका भीक घाला देवा बाबा तुम्ही घाला भीक मागे जीवन नारे सुख दैवान दिला माका दुःख देवा तुम्ही घाला भीक मागे जीवन नारे सुख दैवान दिला माका दुःख बाबा तुम्ही घाला
आता मागेल घरा वयता हा मुका मागे पुता खातीर हांव मागे घरा वयता विजय हांव रे गिरीधर तू ह्या परिस्थितीत गेलो बाबा कितें जालें तुका परिस्थिती म्हाका धर्मूळ लागले बाबा धर्मूळ लागला कितें जालें तुका कितें जालें गाड्याचो फुटा गाड्याचा बाबा यो तुमकां हांव आशिल्ले कडेन म्हणटा हांव तुमचे असले तुमचे आशिर्वादान तुमचे असले ह्या वयोमानाश लोकांक सेव करपीत आसा तुमकां हांव घर घेवन वयता आनी म्हाका फुरसत मेळटना तुमचे न्ही कांय सांगला बाबा यो बाबा तुमी खंय यो तू मेळ म्हाका जीव येयलोच ना रे पुता यो बाबा वयच्या आमी वयच्या आज माझ्या जीवनाचो खूप खुशेल दिवस ह्या दिसा खातीर हांव वाट लागते आशिल्लो माझ्या आई एक गरीब परिस्थिती जीवन काडटी आशिल्ली आनी एक सावकारा घरात कामां आशिल्ली तो सावकार म्हाका आईचे वायट नजर दवरलो म्हाका आपले मऱ्यार वचपासाठी म्हाका घेवन धांवली एक जंगलात खंय दवरून सांगली पुता तू गरीब रावं नाका गरीबाक किंमत ना कितेंय कर कशें कर तू व्हड सावकार जावं जाय कोट्यादी जावं जाय तू व्हड सावकार जावन व्हड कोट्यादी जावं तेन्नाच्यान हांव कोट्यादी जावचो स्वप्न पळयलो आज मागीर ते साकार जाले त्या दिसा खातीर हांव वाट लागते आशिल्लो लोकांले कोट्यादी पयसो भांगर म्हाजे कडेन आसा ते आतां घेता खंय तरी हो गांव सोडून थंय पयस वचून आरामात जीवन करता पळय पावला राजा मोठा मोठा नका तो काळ निघेल असा तुम्ही सांगितलं तशें हा सगळं तयार करता हे घ्या ठीक आहे ह्या नागात कोणाचे पैसे असतात हे सगळं चाललंय तुझ्यासाठी बाय भावना बाय राजा हो बेटा राजा तुझं हात येता तू किती एकटा बोलतोय तुमचा हात येणार नाही रोखू शकता ना भावना ना तू इतू दिवस बरो म्हाका साथ दिलेली तुका खूब थँक्स मागेल एकच विचार आशिल्लो की पयसो कमोवन कोट्यादी जावचो आज हांव कोट्यावधी जालो आज हांव कोट्यावधी जालो राजा तश कदाच राजा हांव तुजे खातीर कितें केलां आनी कितें केलां आनी कितें करता लास्टाक मागीर घोवाक सोऱ्याक नाद लावन पिंडाक केला आनी हे सगळें केलें तुगेसाठी राजा हे सगळं तो मस्कर करते असले नाका राजा राजा आता खंय धूळ नका बरें का जीवन करूया नवीन जीवन सुरू करते हांव तू न्ही म्हाका तू नाका फक्त पयशे जाय पयशे ह्या पयशा खातीर हांव कितें बी करूं शकता पळय तू तुगे घोवा बरोबर राव आनी मागीर कोण तापय नाका राजा हे किती बोलायचं हे पैसे भांगर हे सगळे गावाचे लोक आले आणि 2 वर्षात डबल जजमेंट सांगून दिला आता हे पैसे भांगर हे कष्ट देतला आता मागे गती किती राजा ते वाट विचार करू म्हाका फुरसत ना म्हाका जाय आशिल्ले पयशे मेळ्ळे तितले हांव वयता मागीर वयर सोड तू राव ना कितें कर म्हाका विचार नाका तुका आनी म्हाका कांयच संबंध ना पयलीं वयर सोड तुका आज तुगे रोप काढलाय तुगे मागे जीवन हा नरक करी गेले देव सुद्धा मग माफ करना आज किती जा हातून सोडा राजा त्या बॅग दे राजा ना जाल्यार कितें करतले किती करतले कशी मागे जीवन नरक कल्पना तू बेहाव तशाच करतले दे राजा मला बॅग दे भावना हट नाका हांव बरो वायटाक एकदम वायट ना आनी टायम काडूंक ना प्लीज भावना म्हाका माफ कर
हो ना आज मागे जीवन सार्थक झाले. हाव झालो कोट्यापती, हाव झालो कोट्यापती. आई आई पळय तुगे वचन प्रमाणे हो तुगे पूत झालो कोट्यापती. आज मागे मूठ बागोच्या कोणाच्या शकना भावना मग तू नाका फक्त पैसे जाय आशिल्ले पैसे. भावना किती झालं तुका मागे सोडे भावना भावना अबय किती झालं तुका अबय हा विजय येला अबय किती झालं तुका विजय तू बुद्धी वाज समोर हाऊस फंडा पडलं बरं विजय हाऊस फंडा पडलं ह्या मागेल पहिले उत्तर ऐकून मागेल पप्पा बाहेर घरात बाहेर घातलं हा पापी रे विजय हा पापी मग माफ कर रे विजय मग माफ कर विजय तू विजय मग माफ कर विजय मग माफ कर. त्या दुष्ट राजाला उत्तर ऐकून जीवन हामदारक केले. जगाच्या पदरात सोडला त्या राजाला हात सोडला. होय बाई हे भावना आणि राजा मेन घेऊन मागे जीवन बेर वाटे राहिले. आता हे तुगेल जीवना भितर कोणाला बी बरी करू जाय केन्ना बी वाईट करलो तो बय हिंग टाइम फायदो उपेग ना तुका हांव पयल्या हॉस्पिटलाक घेता यो बय उच्चा भावना यो परत अपात करून किती असा तुम्ही मागेर काहीच चूक ना पळे जाल्यार बी हा मार खायना. आवय गे ना भाई इन्सर्ट गोर इन्सर्ट मागेचेर त्या वयारी गावान हात उठेलो आज परत लोकांक खांदाचेर बंदूक दवरून मागेल काम साधून घेता आशिल्लो. आज आमगेर ही परिस्थिती आज हो फाल्यां आनी कोण ना 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 हेचे मुखार आमी वगैरे काय फायदो ना. लाडू म्हाका तुगेर साथ जाय. परत तुम्ही म्हाका अपात करून किती आसात कोणाले बरे करची न्ही हांव तुका 7 न्ही 8 न्ही 9 न्ही 10 पासून जीव तयार ना पळे. हांव वयता. थांब लाडू थांब एक मिनिट विचार कर तुगेर काय चूक नासतना त्या वयारीन तू घडयले नाना रितीन उलोवन घेतलो तू तेगेल चिंता इतलेच रे तुगेल जिवन इतलेच हांव अशें जाल्यार मरे अशी जाल्यार हांव अशें जाल्यार तुगेल बरें भिवन रावन आशिल्लो तेंके समा धड पळयता आशिल्लो तूं म्हण साप भिवूर मरे बापया शी साप भिवूर आयच्यान हांव भिवूर न्ही वल्लभ हांव कित करता सांग. मागीर दोळे उगडिले महान पुरुष तुम्ही हांव कित करता सांग. लाडू तू भिनाका तो पळय वयारी येऊ लागला तेका हाडय आनी तुगेल बदला घे हांव आज तुगेल फाटल्यान चल वच हाडय तेका वच लाडू वच हाडय तेका. भैया रे किती रे खाली करून गाडी जाई गिरोड जाका गिरोड जाका हे भैया रे ह्या लाडू पिंसाट केले ते बी एकच बैलान ना आता हा तुका बर्बाद करता.
तुमगे घरा येयल्या कौमान हांव हेचो बदला घेतलो लाडू आज कितें जाऊ वयारी कोणाला बदला घेऊनच थोड्या वेगात कितें म्हाका सोडना तर हे वल्लभा तुका एक बरो मनीस म्हण केले आज तू पळय दोगांक हांव सोडची ना या मुखार या म्हाका एके हाता आसा रे म्हाका एक माना काय फोटो पडटले कोण येता मुखार कोण येता परत 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 तुम्ही म्हाका अपात करून घेतली आसात परत 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 अपात करून घेतली आसात ह्या वल्लभान एकाच चार सांगून म्हाका अचकून लायलो हेजेर मागीर काहीच ना हेजे मुखार तुद्द मागीर खंय जीव उरला भीक मागून खाताना म्हाका सोड घे ना 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 आनी आनी हांव असलें वायट काम करना म्हाका माफ कर भयणी म्हाका माफ कर मागीर चूक जाली आनी असलें काम करना या रे किती माझ्या बायलेचं वाईट होतं तो या रे तुमच्या लक्षात कंबच म्हणत होतं या रे पहिले तो तोंड पयली थमा उबारू शी मागीर मुखार रे म्हण तुमकां बी सांगता हेण्णू बरी तरी नारी मुनी तरी मारी याद तुमकां आज तू म्हाका भयण म्हणलें म्हूण सोड तुमकां ना जाल्यार काय ना फुट्याळे सांगून परत 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 तू म्हाका अपात करून आनी घेतली परत परत मागीर परत काहीच चूक ना आनी म्हणजे सहवास नाका हा वयता हांव हाजे गांवा बी दिसू जायना अरे तू मागे दोळे वगैरे महापुरुष महामहिला आनी आनी असं वाईट काम करना थँक यारे देता तो येना थोडे तो नाका तो वाईट जातो ते मोड कंबल तो न्हणे करतो म्हणून पयलीं न्हणे करून दवरा तो चला तेम गवना तेमकां आज उठयतात देवा माझ्या आवाजाला तुमगे पराक्रम करो ते ओढू बेटा ह्या पण असतो नो बाजी ना जो ये बोलो बोलो तो मला काय गेलो यो पछा विजय सागरा हा आराम दिवस दुबळचे असा मागे भुताक काजी खूप येता देवा मागे भुताक बरें करून दवर रे तेणे कितें बी चूक केला माफ कर रे कोण असता तुला कोण असता तू मागे नशेन सडून बी अनाथ उरतलो हे भुता बस कोण तुम्ही ओळखी लक्षे जाता कोण तुम्ही भुता काय बेजार करना मागे नाव गिरीधर मागेले घोर काणी आसा मागे पूत अभय आनी हांव बरें काण रावताले तेन्ना मागे पूत सदन जालो तेन्ना मागे ही गती देव बरोबर दवरले बरोबर दवरू बाप्पा तो चल हाऊस रे बाप्पा हाव केल्ले कर्माक प्रायश्चित कर देवानी शिक्षा दिल रे बाबा म्हाका देवान शिक्षा दिला बाप्पा म्हाका माफ कर रे बाप्पा म्हाका माफ कर पुता हे जीवाची संभ्रम केन्नाच दिना हा बाप्पा असं करा हा तुका जीवाचो जाऊ दिना नाका यो भितर यो आराम कर
माझ्या अभय हय बाबा हो आमगे अभय अभय जिवनात खूप सरळ येईल खूप सरळ येईल ते काळी हा तुका पुस्तक लिहिताना सांगता मागे तू वचन दिवू जाय डॉक्टरांनी किती म्हणला तेच्या डोळ्याबद्दल बाबा ते का डोळे ऑपरेशन करू जाय म्हणला आणि थोडे पयस खर्च जातले नंतर तेगे डोळे समजता म्हणून सांगता तुका तशी जाल्यार यो म्हाज्या वांगडा आमगेर गांवा विचार म्हागे बँकाकडे पयशे दवरले आसा ते काण हाडया आमी काक बाबा हांव आसा तुका नाका म्हण नाका वच्चा यो यो आई पळय गे आई पळय तुवें म्हाका सांगिल्ली तूं केन्ना कोट्यापती जातलो तेन्ना तुका आत्मा शांती मेळटा म्हूण आई आज हांव कोट्यापती जाला आई कोट्यापती जालो हांव पूत जावन जन्म दिल्ले तुगेलें वचन पुरा केला आई वचन पुरा केलो आई तुगे आत्मा शांती मेळटली आई तू खूश मगे आई तू खूश मगे पुता हे कितके तू सरळ सत्याच वाटेवर वचून पयशे कमत सोड लोकांक घर संवसारात वावटो हाड पयशे कमयले ते पळय मागीर मला खूप पश्चाताप जालो रे पुता खूप पश्चाताप जालो हांव तरी कित करूं आई तुवें दिलें वचन पुरा करता जाल्यार आनी हांव कोट्यापती जाता जाल्यार म्हाका हें काम करचेंच पडलें आई करचेंच पडलें बरे वाटेर बी वचून पळयलो थंय म्हाका दुखूच मेळ्ळें आई ह्या कलियुगात सत्याक किंमत ना गे आई सत्याक किंमत ना तुगे वचन पाळचें मनान नाशिल्लें म्हाका हें मनान करचें पडलें पुता एक काम कर तू हे पयशे खंयच्यान कशें हाडीर पळय आनी परत दिवन तेमचे घर संवसार एक कर सारक कर तेमचे कडेन क्षमा मागूं जाय तेन्ना तुगेल्या आईला आत्म्याक शांती मेळटली पुता आईला आत्म्याक शांती मेळटली हे पापाच प्रायश्चित करून घे पुता प्रायश्चित करून घे आई सांगितलं तेच करता फक्त एक दिसा खातीर हांव कोट्यापती जालो आनी फाल्यां केले पापाचे प्रायश्चित करून घेता आई पयस कमत जाल्यार इतली इजी न्ही गे आई आई हे पयस कमत जाल्यार भरपूर त्रास घेतला अजय अभय तेंच्या घरात संसाराचो सत्यानाश केलो बरें आई हांव मागीर पापाचे प्रायश्चित करून घेता जिवन तुल्याक परत येवन मेळटा आई अभय आज तुवें दोळ्याक कुशी सोडिताले पयल्या कोणाक पळोवंक इच्छितलो हे सगळे दोळे ऑपरेशनाक करून तुगेले बाबान केले पहिले मागीर बाबा पळय जालें अभय बाबा मुखार यो बाप्पा बाप्पा मला माफ कर रे बाप्पा बाप्पा माफ कर बाप्पा बाप्पा माफ कर बाबा हो बापे तुम्ही किती शिक्षण दिला कधी आता बाबा तुम्ही दोघो बायला बरे का रावला पुरो आज म्हाका पोटान बरे दिसतात म्हाका माफ करा तुमच्या सगळ्या जीवन सत्याक हांवूच कारण म्हाका एक दिसा खातीर कोट्यापती जावंक जाय आतां म्हाका ह्या पयशाची आवश्यकता ना भावना तूं म्हाका माफ कर हांव तुका खूब आशी दाखोवन तुज्या जिवनात वाट लायली तुमच्या नीच मनशाक जिवांशी मारू जाय तूं सांगिल्लें बी खरें म्हाका पयशे आशी नाशिल्ली जाल्यार म्हाका म्हगे आईले इच्छा पुरा करची आशिल्ली तेजे खातीर म्हाका हें करचें पडलें पयशे बरें बी करता वायट बी करता हय भावना पवित्र आसा विजय म्हाका माफ कर बाबा तुमी बी माफ करा तुमगे सुखी संसाराचो जिवनाचो वाट लावून हांवूच कारण म्हाका माफ करा हांव तुमगे पापाचेर फूल प्रायश्चित करून घेता आनी पोलीस स्टेशनार वचून सरेंडर जाता हे घेया तुमगे पयशे तुमी सगळे जाण म्हाका माफ करा विजय मागीर एक काम कर ना म्हणनाका विजय ना म्हणनाका कितें अभय सांग
हांव आतां खंयी वतना तुझ बरें हंगार राबून ह्या अनाथ आश्रमाचे सेवा करता. ना म्हणना विजय, ना म्हणना. अभय एक बापूय तेगे कितलो बी दूर करू तेमकां बरें करून दवरून घेता. पण तेच पोर तेम गेली तो बापूय म्हातार जातरीक तेम ह्या परिस्थिती कितें हाडटात. हे एक याद दवरचे जेन्ना तुमगेर पोर जातली ती बी तुमकां एक त्या अनाथ आश्रमात हाडूं फाटीं पयस जातली. अभय फाटीं पयस जातली. हे अशें याद दवर. हातून सगळ्या हात जोड विनंती करता. आमगेल वय वडिलां सेवा करा. जन्म दिला हो बापूयच आमगेल दोळ्या मुखार दिसचे देव. तेमगे सेवा करा, तेमकां खुशी दवरा. मागीर पापात प्रायश्चित करू. हांव आतां हंगात राबून ह्या अनाथ आश्रमाचे सेवा करता. प्लीज म्हाका अवकाश कर दी विजय. प्लीज म्हाका अवकाश कर दी विजय. काय विजय मागे पापात प्रायश्चित करूक हांव बी मागीर घरा बरं हिंगाच रावता. म्हाका ते एक सेवा करूक अवकाश करते. ते म्हाका पयशे कांयच नाका. पैसे म्हणतात जेवणा भितर पैसे शारतात न्ही मनुष्यत्व. आता कितें मी पैसे घेऊन गेले हंकार केल्ल्याक लास्टा गती येत. हवय भावना तुम्ही हेजे मुखार बरें करून रावा. तुमगे मुखार संवसार बरें करून चलूंक राहा. उता मागी जाता बाबा बाबा तो देव म्हाका आपो लागलो रे. उता बाप्पा उता